माशेराव चोय आलिफ येते घरान तू बायल बरी ना जीएमसी सिरियस हा इंसान चोयता आगे काल किमान बरे ना जाली हुई तू गेल्या नु होय मरे बाबा माफीदाज जीएमसी होईल हुई नु होय सारखे चढ बन्ना जाले किती सांगोच रे बाबा बरे मरे काल हॉस्पिटल वयले जाप बीप काय ना आणि किती सांगबा तुका किती हायलो तरी त्याने होय किती सांगोच रे साहेबा यानी जाना का किती सांगोच रे बाबा तेवशे हायले वरशे माले मारपिदाज मगे हायले मगे राहिले मारपिदाज आगे तू रोट्याचे कोटा तुका किमान बरे मानता मु आगे बर कोता मरे बाबा माग सांग बर कोता माग सारको जीव घाताले आज कशा हुई कंडिशन आवय माग किती कोंकाटा रे बाबा हाँ ते हन बुआंक हाई हन गेल्या बुण अंकट आसलले तुये बी सांगल्या की ते कळत आसलो म्हाका काल सारखे सिरियस जाले काल सारखे चड बन्ना जाले कांय जापना काय ना पण आज खबर मेळना तुका आज म्हाका काय खबर मेळना चोय कित जाल जाणटू हांव सकाळी तुगे तिमाना होबरी गेलो रे बाप गेलो तेगे कलर चोयन म्हाका तेगे कंडिशन बरें लागलो ना ते आनी पत गद्यार आई दिसना म्हाका किती मोठ रे बाप तेका लागोन हांव वचोय काशाव हाडला वचोय पयलो तूं मदना तयार केल्या बर तुवें काशाव दवर आलगिरादा सुजा मुगे तितीन मशनो पहिले तू त्या काशा रेडी कोता तू मुगे तितीन मरा मागता मशनो पहिले तू त्या काशा रेडी कोता इंग्यो इंग्यो आलगिरा काशा अंगे चोय आलिफ हांव लोकांगे घरा कडेन काशावंगेन बिस्तोस ना शेजऱ्या कोणूय मरत जाल्यार हांव आसतना लोक मारगांव आसोलना पोंडा आसोन काशाव वाटाय आनी त्या लोकांक लागून हांव पयलो काशाव एडवान्स लोकांगे घराको घेवन वयता ए मारपेद आंगोऱ्या रे बरी सांज दिव आदी लोक पादिगारा देव बरी सांज म्हणटाला आता पोत्या जाला पादिगारा लोकांक म्हणूंक जाय कांयच परवाना आतां आदलो तें पहा फादर आज सगळे मुद्दा जाल न्हू यो कितें सांगूंक सोदता तुका मारे पिदार हें सांग तुझे बिझनेस कशें चलताय रे फादर बिझनेस म्हळ्यार मातशें डावन आहा मुगे बिझनेस आतां पयलीं भाशेन लोक मना न्हू आतां लोक मरपूण जाला लोकांक मरोंक मागताय तेच न्हू फादर लोक मेल्यार आमगे ब्युटी न्हू लोक मेल्यार आमगे गिरायक हप्तो जाता कशा हप्ताय फादर तूं जाणा दोतरांगे डिस्पेन्सरीन दोतोर बसून माताय आनी देवाको मागताय कोण मनीस दुयेंत जाल्यार पुरमू लोक दुयेंत जाल्यार दोतरां गिरायक येता तेच भाशेन फादर कोण मेल्यार मुगे कशा हप्ताय चल हांवें कशें लोकांक मरो मागपा न्हू पूण हें सांग हांवें तुजी जायतीं कंप्लेन आयकल्यांत आमचो सांकिस्तांव फ्रांसीस आमचो फोंडकाचो पेदो फेरसान त्या काडीज म्हणटात ते कितें सांगता जाणा तूं बरें मोदेर घालचे सुवातेर गांधी मार्गां वचून एप्पलांची बॉक्सां हाडून तांची फोडी काडून कशें कोत्ताय म्हूण सारकें आहा पूण फादर मोदेर पावल हुंय बरें सायला मोदेर घाल जाल्यार काशां 15-20 हजारां पडटाय लोक मुगे काशां 300-400 मागताय मागीर हांव कितें कोन्न जियेतलो हांवें सोय बी तो मोदेर घालचे पडना तेका लागून आटे सकाळ पडाय त्या मनीस वयर तुजो पांय कितें बरें नांव आसलेलें पांय बरें मोदेर घालतलो मरे पांयचें नांव वयर काड मरे फादर मुज पांय आसतना मोदेर सवय आसलोलें आतां मोदेर तितू म्हारग जाल म्हणटरी हांवें तेसो उजा करपा पडना मरे बेद आनी एका व्हडलें कंप्लेन आयकलां केसोलें कोण मरचे आदीं ताच्या घराचें आदींच फुडें एडवान्स काशां व्हरून दिताय मरे सारकें आसा सारकी खबर फादर ती हांव कोणागेर वचना बिस्त दुयेंचान बिस्त्या जोर थंडी बी जाल्यार थिंग वचना हांव पयलो हॉस्पिटलां वचोन इन्क्वायरी काडटा जो मनीस तेगे कंडिशन चोयता जो मनीस सिरियस आहा सांज गुड नायट जातलो जाल्यार तेमगे हांव एडवान्स काशां घेवन वयता तेश कोन्न कोणागेर वचना फादर अरे तूं देव दिसता मरनाचो दोनी कोण रे देव तूं रे देव रे फादर पूण हांवें कितें कोचें फादर हांवें कितें कोचें बिझनेस न्हू मुगे तें काशवांचें कितें कोचें मरे तुका सांगता फुडें हें नागोवपाचें फुडवे धंदे सोडून दी पांयचें नांव वयर काड
आनी कसलोय बरो धंदो कर देव तुजे बेसांव घालतलो मग हें कितें कोच्या फादर बर मोद्यार गायल्या लोक म्हाका प्रेस दिना मुज वयल्या वचोन मोद्यार वता लोक मुज वयल्या काशां वताय चल हांवें कितें कोचें फादर केसो बिझनेस कोतलो बरें आयज साव काशवान धंदो सोटा बिझनेस सोटा आनी इतल्या घरा काशां होडे हांवें उज घातात आयज साव सोटा काशवान धंदो